फकाणां आनी फटिंगपणां वास्कोन चल्ल्या KTC बस स्टँडाच्या नांवार। आनी आमचो जो आमदार आहा तो एक इमॅजिनरी आनी इल्युजनरी फिगर्स दिता, म्हटल्यार पर्संटेज दिता। 4 दीस पयलींचो तुमी स्टेटमेंट पळयत जाल्यार तेणी 80% पायलिंग कंप्लीट जाला म्हणून दिला। सो आयज सगळे वास्कोकार जेन्ना आमी हांगा येयले जाल्यार 80% खूब पयस, आमचे अर्धे पायलिंग सुद्दां जाल्लेले ना। सेकंडली म्हाका हें विचारूंक दिसता की जो फिगर आहा तो पायलिंगेचेर कित्याक, आमकां टोटल KTC बस स्टँडाचे कंप्लिशन पर्संटेज कित्याक गावना? तुम्ही एवरी टायम तारखेर करून आयज तुजे 2 टर्म काबार आयले, तुज्या 2 मॅनिफेस्टोन तुवें हेच रगडला, हेज्या भायर तुज्या कडेन आनी कांयच ना। आनी जे कितें तुजे मॅनिफेस्टोन आहा ते सुद्दां तुजें कंप्लीट जायना। सो आयज आमी सरकाराच्या फुड्यान हें हाडूंक चिंतताले की KTC बस स्टँडाची अवस्था पळया, हांगच्या लोकांची दुर्दशा कशी जाल्या ती पळया। आम्ही मुख्य जमपाक कारण म्हणजे कितें, आमी जेन्ना 2012 भाजपाक प्रचंड मतांनी वास्को निवडून हाडिल्ले तेन्ना आमकां अशें दिसलेलें की आतां आमची पार्टी येयली, आतां हांगा विकास जातलो म्हणून। पूण जेन्ना 2012-5 वर्सां सोंपता आमकां अशें आढळून येयलें की कांयच विकास जावना। मागीर परत तेकाच चान्स पडलो, तो दुसऱ्यांदा थोड्याच मतांनी तेका विजय मेळ्ळो आमच्या वास्कोच्या आमदाराक। पण तेन्ना दिसलें की आतां तरी अशें दिसतलें की तेका लोकांनी जनतेन एक चान्स दिला आनी तो कितें तरी सुदारणा करतलो पळय। पूण आमकां परतूय निराशा जाली की आयज पर्यंत तेणें कांयच वास्कोचो विकास करूंक ना, अजिबात विकास करूंक ना। पूण तेन्ना आमकां अशें दिसता की असो जर विकास करपाचो आमदार ना आसा जाल्यार तो आमकां ह्या वेळेक नाका। आमकां असो आमदार जाय जो आमच्या वास्कोचो एक खेपो हांगा सारके ट्रेवलिंग करपाक बशी ना, टायम टू टायम पणजेसून हांगा वास्को वयतले, वास्कोसून पणजे येतले, बसी टायमार आसना, केन्ना तेंचें वेळापत्रक प्रत्येक फावटी चुकीचें आसता। कॉलेजीची भुरगीं बस स्टँडाचेर पणजी बस स्टँडा कदमाचेर 4-4 वरां 5-5 वरां रावता। आमकां आवय बापायक हुस्को जाता की भुरगीं पावली तरी खंय। तेन्ना आमकां अशें दिसता की आमकां एक खेपो एक कॅपेबल आमदार जाय जो वास्कोचो विकास करतलो आनी सगळे जे वास्को यूथ आसा, अनएम्प्लॉयड यूथ आसा, जी महिला आसा कितें करूंक सोदता तेंच्या खातीर सुद्दां एक आमकां आमदार जाय। आमचो आमदार कितें करता, तो स्वता केन्नाच उलयना, तो कोणाक तरी फुडें काडटा, अशें फुडें काडटा आनी उलयता फाटल्यान। 8 वर्सां हांव वास्कोच्यान पणजे ट्रॅव्हल करता आनी आमकां इतलो त्रास जाता ट्रॅव्हल करतना। हांगासर बायक दवरपाक जागो नासता आनी दवरले जाल्यार सांज मेरेन समज कॉलेज करून येयली जाल्यार बायक फूल तांबडी जालेली आसता, बिकॉज हांगा फूल मातयेचो रस्तो आनी एक तर भयंकर खड्डे पडलेले आसा हांगासर। आनी हांव हांगासर जाली लास्ट 20 इयर्स हांव शोज करता। रातचे शोज करून हांगासर येता म्हणसर हांगासर एकलो मनीस आसना तो आसना, एकदम भयंकर काळोख आसता, ते आसता। म्हाका ड्रॉप करून वयता, हांगासर यो जाल्यार भुरगे हांगासर बियऱ्यो घेवन बसलेले आसता आनी समज येतले एकटे वयतले जाल्यार इतलो भंय दिसता कित्याक हांगासर लायट्यो ना, कांय ना, सेक्युरिटी गार्डूय आसना हांगासर जेन्ना बायक व्हरपाक येता तेन्ना। तर ही जी गजाल आसा ती तुमी लक्षांत घेवची। आमच्या वास्कोकारां खातीर हो बस स्टँड जो गेली कितलीशींच वर्सां उरला करपाचो, तो बेगींतल्या बेगीन जावचो।